म्हापशा मेलाग्रीस चर्ची कडेन वचपी रस्त्याची सामकी अवतिकाय जाल्या। फोंडकोलांनी रस्त्याची चाळण जाल्या। ताका लागून रस्त्यावेल्यान प्रवास करतल्यांक आपलो जीव मुठीन धरून गाडयो चलोवच्यो पडटात। देखून मेलाग्रीस सायबिणीच्या फेस्ता पयलीं रस्तो दुरुस्त करचो अशी मागणी म्हापशेकारांनी केल्या। मॅडम एका रस्तो म्हणनाका रोड न्हू यो फोटो रस्तो न्हू दियो रस्तो तुमची ही सदाची वाट ना ही सदाची वाट तुमची सदाची वाट माझी चेड्याक घेवन डेली वयता असो फर्स्ट ऑफ ऑल हांगासर पयलीं काय सिग्नला काय ना असं पयलीं स्टॉपिंग कोण ना कोण कसो व्हरता गाडी पोलीस थंय रावता हांगा रावता कोण कोणाक आडयना लोक अशें येता आनी एका म्हाजी गाडी मारता सेकंड ऑफ ऑल रस्तो गाडी चलोवपाच्या लायकीचो ना रोड टॅक्स कलेक्ट करता बाकीड्यांतले पयशे घेता रस्तो रिपेर करिना आतां हांगासर ह्यो एक पयलींचो आद्या काळाचो रस्तो म्हणून उरला न्यू रोड जाल्यार इतलो वयतलो आसलो हांगा तांकां पेज मारपाक जायना इन द नेम ऑफ एटी डिपार्टमेंट अंडरग्राउंड केबलिंग रस्तो फोडला तो आजून ताका काय ते उदक मारिना पॅचअप करिना काय करिना हितून आमकां डॅमेज पडना आतां आमकां जाता गाडयांचें सस्पेन्शन जाता काबार हे एट ऑर ऑन कॉस्ट आमकां रिपेर करचें पडटा हे म्हापसाचो MLA आहा तो खबर ना खंय आहा ना तो सेकंड ऑफ ऑल चेअरपर्सन तो वर्साक म्हाका दिसता 3दा चेंज जाली कितें यूज आहा तिचो काय यूज ना येता वयता कितें यूज आहा हेंचो रस्तो आपयता जल्मा पासून म्हणजे तेच्या पयलीं म्हाजो बापूय घेवन म्हाका सायकलींग पासून व्हरतालो तेन्ना रस्तो मातसो बरो आसलो कांय ना गॅपाक येवन आतां कितल्या वर्सांनी म्हाका दिसता आतां म्हाका म्हाजी एज आतां जवळ जवळ 60 क्लोज पावलें तर इतल्या वर्सांनी हो रस्तो आतां मातसो ह्या 8-10 वर्सांक पळयता मातसो खड्डे पडला हांगासर ते 8-10 वर्सां अशेंच खड्डे हांगासरच आसात 8-10 वर्सां खड्डे पडल्यान लोक ते आमचे जे गव्हर्मेंटाचे जे कोण अधिकारी आसात तेंचे हांगासर लक्ष वतलें तुवें म्हटलें की ते फ्लोटाचे लोक हांगासर येना प्रत्येक वर्सा हांगासर जात्रेक लोक सगळे अख्ख्या गोंयचे लोक हांगा येतात आमचे सगळे अधिकारी हांगासर येतात तेंच्यांनी हें पळोवपाक जाय ते कित्याक ते पयला आपली कामां ते जे रोड टॅक्स आमचे गव्हर्मेंट कडेन वयता जे गाडी सगळे तेजे सस्पेन्शन सगळें हालोवन वयता ते तेंच्यान स्टार्ट जाता ते जी इगर जात थंय पर्यंत ते गडा 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 जायत आसता पूण हे सगळे कोणाक हें सगळं नुकसान जाता ते पब्लिकाक तर सांगूंक शकता तितल्यान न्हू तर जर कोणी समज सीख मनीस वयता तेंचे बरोबर बसून तेजी हालत कितें जातली हांगासर खंय रस्तो सारके आसात हे 2 रस्ते जर हांगासर आमच्या हॉस्पिटलांत पावतात तर थंय तोय रस्तो कितें जाता एक एकदां खराब आसता होय रस्तो असो आसा तर एक जो कोण मरीज आसता पळय जो सीख मनीस ताका तें बरें न्हू तेच्या हेल्थाक तेजे समज तो गाडयेन स्लीप जावन पडलो जाल्यार आनीक कितें जालें तर तें एकदम डेंजर जावन आसा तर लोक आमच्या सरकारा कडेन तशेंच सांगता की असले गोश्टी कडेन सरकारान आपलें लक्ष घालून हें काम पब्लिकाक आसान करून दिवचें।